मेरे प्यारे देशवासियों, मोगळ देशवासियांनो, नमस्कार. कोरोना महामारी संकटाआड झुजता झुजता आम्ही आता अनलॉक 2त प्रवेश करतात. या दिसांनी थंडी, जोर, खांक अशें सगळें सुरू जालां. तो मोसमूय आतांच सुरू जाला. अशा समयार सगळ्यांनी आपापली काळजी घेवची अशी म्हजी तुमचे कडेन नमळायेची मागणी. भावांनो, अख्ख्या संवसारांत कोविड-19 महामारीक लागून मरणाचो दर पळयत जाल्यार भारतांत ही परिस्थिती बरी आसा. योग्य वेळार घेतिल्लो लॉकडावनाचो निर्णय तशेंच हेर म्हत्वाच्या निर्णयाक लागून लाखांनी लोकांचे प्राण वाटावंक आमी यशस्वी थारल्यात. पूण देशांत अनलॉक 1 सुरू जालो आनी सगळे कडेन मातशी सदळसाणशी येवपाक लागली. वैयक्तीक आनी सामाजीक जिणेंत आमी मातशे चड मेकळेपणान आनी आतां कांयच भंय उरूंक ना अशे तरेन वागूंक फिरूंक लागले. पयलीं आमी मास्क, वांगड अंतर, 20 सेकंद सेगीत हात धुवप अशा सगळ्या गजालींचेर सादूर आसताले. पूण आतां ज्या समयाचेर चड सादूरकाय बाळगुपाची गरज आसा तेरे वेळार घाळपणां करूंक लागल्यात म्हूण वायट दिसता. इश्टानो, लॉकडावनाच्या वेळार सगळ्यांनी गंभीरतायेन नेमांचें कडकसाणीन पालन केलें. आतां सरकाराक तशेंच थळाव्या स्वराज्य संस्थांक तशेंच नागरिकांनी आनीक सादूरकाय दाखोवपाची गरज आसा. खास करून कोविड प्रतिबंधीत वाठाराचेर आमकां चड लक्ष दिवचें पडटलें. जे लोक नेमांक पाळो दिनात तांकां आमी विचारचें पडटलें, तांकां थांबोवचें पडटलें आनीक तांकां समजावून सांगचेंय पडटलें. तुमी सगळ्यांनी खबरांनी पळयलां आसतलें की भौशीक सुवातांचेर मास्क घालून वचूंक ना म्हूण एका देशाच्या प्रधानमंत्र्याक 13,000 रुपयाचो दंड फारीक करचो पडलो. भारतीय प्रशासनाक लेगीत इतलेच शिटूकसाणीन वावर करचो पडटलो. 130 कोटी देशवासियांच्या सुरक्षेचें हें अभियान आसा. गांवांतलो सरपंच आसूं दी वा देशाचो प्रधानमंत्री, कोणूच नेमांच्या वयर आसूंक फावना. इश्टानो, लॉकडावनाच्या काळांत कोणाच्याच घरांतली, खास करून गरीबाच्या घरांतली चूल पेट्टली हाची आमी पुरायेन काळजी घेतली. केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सिव्हिल सोसायटीचे लोक अशा सगळ्यांनी कोणूच गरीब उपाशी उरचो न्ही म्हूण यत्न केले. देश जावं व्यक्ती वेळार निर्णय घेतले, संवेदनशीलतेन निर्णय घेतले जाल्यार कसलेय संकश्टाक फुडो करपाची तांक मेळटा. हाकाच लागून लॉकडावन सुरू जायना फुडें सरकारान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजण सुरू केली. ह्या येवजणे खाला 2.25 लाख कोटी रुपयाचें अर्थीक पॅकेज दिलें. इश्टानो, फाटल्या 3 म्हयन्याच्या काळांत 20 कोटी गरीब कुटुंबाच्या जनधन खात्यांत 31,000 कोटी रुपया थेट जमा जाल्यात. ह्याच काळांत 9 कोटी शेतकाराच्या बँक खात्यांत 18,000 कोटी रुपया जमा जाल्यात. हाचेच वांगडा कामगारांक काम दिवपा खातीर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजण नेटान लागू केली. हे येवजणेचेर सरकार 50,000 कोटी रुपये खर्च करता. पूण इश्टानो, भारतांत अश्यो कांय गजाली केल्यात त्यो संवसारांतल्या प्रगत देशांक लेगीत अजून वचूंक नात. कोरोना महामारी संकश्टाआड झुजतना 80 कोटी परस चड लोकांक 3 म्हयन्याचें रेशन, कुटुंबांतल्या दर एकल्याक 5 किल फुकट गंव वा तांदूळ, ताचे भायर दर कुटुंबाक म्हयन्याक 1 किल फुकट दाळ कशी दिली अशे प्रस्न संवसारांतल्या हेर देशांक पडपाक लागल्यात. एक भशेन अमेरिकेच्या लोकसंख्येच्या 2.5 पट लोकांक आनी युरोपी संघाच्या दुपेटी परस चड लोकांक आमी फुकट अन्न दिलां. इश्टानो, ह्या संबंदान हांव आयज एक म्हत्वाची घोशणा करपाचो आसा. इश्टानो, आमच्या देशांत पावसा दिसांनी शेतांतलें काम मातशें चडच आसता न्हय. ह्या दिसांनी शेती सोडून बाकीच्या वाठारांनी मातशी सुस्ती आसता. 5 जुलयाक गुरुपौर्णिमा आसा. उपरांत पावस नीट धरतलो.
जुलय उपरांत सणा परबांचे दीस येतले. उपरांत 15 ऑगस्ट, रक्षाबंधन, अष्टम, चवथ, ओणम, उपरांत काटी बिहू, दुर्गा पुजा, नवरात्र, दसरो, दिवाळी अशे खूब कितें सण आसात. ह्या सणाच्या दिसांनी आमच्यो गरजो वाडटात आनी खर्चूय बी. सगळ्या गजालींची खोलायेन विचार करून गरीब कल्याण येवजणेचो लाव दिवाळी मेरेन म्हळ्यार नोव्हेंबर म्हयन्याच्या अखेर मेरेन वाडोवपाचें हांवें थारायलां. 80 कोटी लोकांक फुकट अन्न दिवपी ही येवजण आतां जुलय, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर आनी नोव्हेंबर म्हयन्या मेरेन चालू उरतली. ह्या 5 म्हयन्यां खातीर 80 कोटी लोकांक सरकारा कडच्यान 5 किल गंव वा तांदूळ फुकट मेळटले. इश्टानो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण येवजणेच्या ह्या विस्तारीत येवजणे खातीर 90,000 कोटी रुपया चड खर्च जातले. हातूंत फाटल्या 3 म्हयन्याचो खर्च जमा करत जाल्यार हो पुराय खर्च 1.5 लाख कोटी रुपया इतलो जाता. हांवें पुराय भारता खातीर एक सपन पळयलां. कांय राज्यांनी बरें काम केलां. हेर राज्यांनी बरें काम करचें असो म्हजो आग्रो आसा. आतां काम कितें तेंवूय सांगता. आतां पुराय भारता खातीर एक रेशन कार्ड येवजणेची वेवस्था तयार आसा. एक देश एक रेशन कार्ड, वन नेशन वन रेशन कार्ड ही येवजण. रोजगार मेळोवपाक आपलें राज्य सोडून दुसऱ्या राज्यांत वतात तांकां ह्या येवजणेचो मुखेलपणान लाव जातलो. इश्टानो, आयज आमी गरिबांक, वंचितांक फुकट जेवण दिवपाक शकता जाल्यार ताचें श्रेय दोगांक वता. एक, आमच्या देशांतले शेतकार आनी 2, आमच्या देशांतले प्रामाणीक करदाते. तुमचे परिश्रम आनी तुमच्या प्रामाणीकपणाक लागून देश आयज गरिबांक मजत करता. आमच्या देशांतलीं अन्न घरां आयज भरिल्लीं आसात म्हूण गरिबाच्या घरांतली चूल पेट्टा आनी तांकां अन्न मेळटा. तुमी प्रामाणीकपणान कर भरतात, तुमी तुमची जापसालदारकी प्रामाणीकपणान निभायतात म्हूण देशांतलो गरीब मनीस हे संकश्टाक फुडो करूंक शकता. आयज हांव देशांतल्या सगळ्या गरिबां सयत देशांतल्या शेतकाराचे, करदात्यांचे काळजा सावन उपकार मानता. तांकां नमस्कार करता. इश्टानो, फुडल्या दिसांनी आमी आमच्या यत्नाक आनीक नेट हाडुया. गरिबांक, वंचितांक आनीक घटसाण दिवपाचो यत्न करुया. आमच्यो इकॉनॉमिक एक्टिव्हिटीज आमी आनीक नेटान मुखार व्हरुया. आत्मनिर्भर भारता खातीर दीस रात एक करुया. आमी सगळे लोकला खातीर व्होकल जावया. 130 कोटी देशवासीय एकठांय जावया आनीक एका ध्येयान मुखार वचपाचो संकल्प करुया. तुमचे कडेन आनीक एक फावट मागता की तुमकां बरी भलायकी मेळूं. वांगड अंतर नेमाचें पालन करात. फेस मास्क घालपाक विसरूं नाकात. इतलेंच मागून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. धन्यवाद.